नमस्कार. आयज तुम्ही पळयलां आसतलें जे लेटस्ट न्यूज स्प्रेड जाला आयज सगळे कडेन सोशल मिडिया किंवा एक मिडिया न्यूज जाल्लो आसा जे आमचे गोंयचे गव्हर्नर सत्यपाल मलीक एका ट्रान्सफर करून महाराष्ट्राचे भगत सिंग जे गव्हर्नर आसा तांकां एडिशनल चार्ज गोंयचो दिल्लो आसा. ही तरी अशी दिसता की आयज क्लियर कट किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लो लेवलाचेरूच न्ही, ग्रावंड लेवलाचेर जे आमी कॉमन मॅन आसा थंयच न्ही, बट हाय लेवलाचेरूय चालू आसा. कित्याक काय म्हळ्यार सरकाराच्या विरुद्ध समज कोण उलयता तर ताका कसो जाग्या वयल्यान हालोवप हें बरें काम दाखयता हें आमचो सरकार. आयज तुमी पळोवपाक गेला आसतली आयच्या सिट्युएशनान, आयच्या ह्या सिट्युएशनान कोविडाच्या सिट्युएशनान ट्रान्सफर खऱ्यांनी गरजेची आशिल्ली. आनी ट्रान्सफर करून सुद्दां तुमी एडिशनल चार्ज महाराष्ट्राक जे कडेन इतले हायली कोवीड इन्फेक्टेड एरिया आसा त्या एरियाच्या स्टेटीचो गव्हर्नराक एडिशनल चार्ज गोंयचो दिता. आनी गोंयचें प्रकरण इतलें वाडत आसा आनी तोंडार पावला आमची चवथ. सो हे कंट्रोलान हाडपाचें सोडून हे ट्रान्सफर गेमी चालू आसा. हांव क्लियर कट सांगपाक सोदता हो ट्रान्सफर न्ही, हें खंय तरी रिवेंज घेवपाचें काम. आनी हें रिवेंज घेवपाचें काम गोंयांतूय चालू आसा. गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय हें रिवेंज ट्रान्सफर म्हणटा पळय हें सतयता. कित्याक आयज समज सरकाराच्या विरुद्ध समज तूं कितें उलयता किंवा खंयचे आमदाराक किंवा खंयच्या मंत्र्याच्या अगेन्स्ट तूं प्रचार करता ताका ना ना म्हणल्यार काणकोणच्यान काडून पेडणे मारता आनी पेडण्याच्यान काडून काणकोण मारता. नांवान फक्त ट्रान्सफर आसता बट एक्चुली रिवेंज घेवपाचें काम चालू आसा. हो गोंयचो गव्हर्नर येवन अजून एक वर्स जालें नाशिल्लें. एक वर्सा पयलींच एका ट्रान्सफर काडून दुसऱ्या गव्हर्नराक एडिशनल चार्ज दिवप हें खंय तरी चुकीचें घडलां. आनी हें क्लियर कट राजकारण म्हणल्यार सरकाराच्या विरुद्ध कोणी उलोवप ना. कोण उलयता तो ताका आमी बुद्ध शिकयतले हें क्लियर कट हेतून हें एग्जाम्पल दाखोवन दिल्लें आसा. सो सरकारान खंय तरी लिमिट्स, आपली लिमिट्स खंय आसा ती पळोवन घेवपाची गरज आसा आनी आपलें कितें आसा खंयचें लेवल आसा तें तितलें मानून घेवपाची गरज आसा. सो सरकारान नेक्स्ट टायम कसलेंय कितें घेता जाल्यार गांवच्या लोकांक किंवा थंयचे प्रजेक विचारून घेवपाची गरज आसा. ह्या टायमार ट्रान्सफर किंवा रिवेंज घेवपाचो टायम न्ही. तेणी खरो आपलो वॉयस मुखार काडिल्लो आसा. कितें चल्लां कितें ना चल्लां तेणी ते राजभवन नाका किंवा मिडियाच्या टायमार जे उलयल्ले ते रॉंग चालू आसा हें तेणी आवाज उठयलो म्हूण आयज खंय तरी हो ट्रान्सफर जाला. आनी दीस इज क्लियर कट किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी. सो ही म्हाजी तुमी 2 उतरां आयकली म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं.